किंवा गोय म्हटल्यार समुद्र, दर्यो, न्हंय, नुस्तें आनी आमची पारंपारीक जीवनशैली. आमचो हो आयचो उत्सव आमचे नुस्तेमार बंधू भगिनींक, नुस्तें पालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांक आनी जलसंपत्तीचो सन्मान करपाक गोय सरकार इन असोसिएशन विथ डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीजान आयोजीत केला. So come, get ready Goa to dive into a world of color, fun and coastal magic. Experience aquatic display, exotic fish, mouth-watering seafood and fun for the entire family at one place. Celebrate the beauty of the ocean, the rhythm of the sea and the spirit of Goa all in one spectacular festival. कालमा 100 रुपये किसमूर करता, 200 रुपया किसमूर आनी कडी जाता. बांगडे भाजपाचे, मोठे बांगडे हा किसमूर करपाची, बोंबील हा बारीक भाजपाचे, मोठे बोंबील भाजपाचे. हे फळां आसा हुमणाक घालपाची बांगड्याच्या. शोमो हा कडी जाता, वरा आतांचो लोक कोण नकळो वरा म्हणजे कितें पळय वरा हे फळां कडेन आमच्या म्हाराचे कोण आहा, वरा आसा, राजवाळे आसा, आमाडे आसा, पपाय आहा, दादू उगडे, अळसाणे आनी सोलां बलिनी. हांगा भोवन भोवन इतले सगळे खाण्याचे पदार्थ पळोवन एक तर डेफिनेटली कळ्ळें की गोय इज डेफिनेटली बियॉन्ड बीचेस. It's a very nice initiative taken by the government for the people here. It's very nice for children to come and see the fishes, live fishes, to see them, to know about them. They also have a separate stall for people to see who are interested in fishing with fishing rods and rapal. So I think altogether it's a very nice thing to chill out in the evening with your family, to see everything, to know about the fish, fishing and all. I enjoyed it. I'm with my small baby and he's also enjoying. It's fun. Thank you. एक्वा मेगा फिश फेस्टिवलाक आयली आनी फिश एक्वेरियमानूच वचूंक ना अशें तर जावं शकना न्ही. चला भोंवया हांगाच्या फिश एक्वेरियमान आनी पळोवया आमकां कितली तरी नुस्तीं वळखूंक कळटा ती. Bubbles Aqua. This is our pet shop which is based out of Sholim, Goa, North Goa. What we provide here is tropical fishes, marine setups, planetariums. We have everything from food, accessories and making and maintenance of aquariums. We are pan Goa, so wherever you are, you can come to us and we will help you set up your aquariums. We also teach you about fishes. If you have any concerns about how to maintain, take care of fishes, we're more than happy to help you. आज आमी आक्वा गोवा मेगा फिश फेस्टिवलाक पणजे कांपाल ग्रावंडाक आसा. असलीं फेस्तां सावथाकूय बी जावपाक जाय. आमचे सावथाक जायते फिशरमॅन आसात, जाणटे तशे नेणटे. गोंयचो लोक सावथासून नॉर्थाक येवपाक थोड्यां कडेन ट्रान्सपोर्ट बा आसना. आनीक आज आमचे नॉर्थ टू सावथ फिशरमॅनाक युनायटेड करपाची गरज आसा. कित्याक ट्रेडिशनल फिशरमॅन इज नंबर 1 इन इंडिया, तशें वर्ल्ड करपाक जाय आमकां. ट्रेडिशनल फिशरमॅन हे नुस्त्याक विकपाकूय बरे आसतात आनीक फ्रेश विकपाकूय बरे आसतात. सो हे आमचे वर्ल्ड टुरिजमाक दाखोवपाची गरज. देव बरें करूं. एवरी डे इज अ गुड डे. तर येवपाक विसरू नाका ॲट दी एक्वा गोवा मेगा फिश फेस्टिवल 2026 where the ocean comes alive.